देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. जे भाशेन शुभ वर्तमानकार मार्कू आमकां सांगता, आपणा बराबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर जेजून 12 जाणांक नेमले. ह्या 12 जाणांची नांवां चारूय एवांजलांत एक सारकी मेळनात. जुआंवाचें शुभ वर्तमान बार्तोलेमावाची खबर करिना, जाल्यार उरलोल्या तिनूय एवांजलांनी नातानेलाचें नांव आमकां मेळना. पूण कितेंय जावं, सगल्या एवेंजलांनी आपूण वेंचून काडलोल्यांचो आंकडो 12 उरता. जुदास इस्कारियोत जोम्यांतलो भायर पडटा तेन्ना लेगून धर्मदूतांचो इतिहास आमकां सांगता त्या प्रमाणे फावो त्या वेळार मातियासाक वेंचून काडून जेजून वेंचून काडलोल्यांचो आंकडो निटायेर घालतात. तर 12 जाण कित्याक? वेंचून काडलेले 12 जाण कित्याक? सुरवातेक तावन इस्रायल 12 कुळां मेळून तयार केल्लें राष्ट्र, द 12 ट्रायब्स ऑफ इस्रायल. ह्या 12 जाणांक केरीत कार्या खातीर सोम्यान वेंचून काडलेले. तांकां नेमूंक 2 खास कारणां आसलीं. पयलें, तांणी सोम्या बराबर आसूंक जाय आसलें. आनी दुसरें कारण जावन आसलें, तांकां प्रवचन करूंक जेजू धाडचो आसलो. बराबर आसप म्हणल्यार अणभव घेवप, वो बराबर जिवन चड लागशिल्ल्यान सगलें शिकून घेवप. आनी प्रवचन करूंक धाडप म्हणल्यार बरी खबर दुसऱ्यांक शिकूंक आनी बरेपण सगल्याक शिपडावंक पाठोवप. वेंचून काडलेले संदेशकार आनी संदेश जावचे अशी जेजूची इत्सा आसली. दे वर टू बी मेसेंजर्स एंड द मेसेज इटसेल्फ. बाबा भयणीनो, बावतिजमा वरवीं आमकां देवान आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावंक वेंचून काडल्यांत. देवाक जाय आमी ताचो मोग खोलायेन अणभवलोलो. पवित्र सभेंत आमी दोतोन शिकून जेजूचे वळखीन वाडटा आनी देवाचे मांदामेंत शिकूंक पावता. देवाच्या मोगाचो अणभव घेवंक तोच अणभवलोलो देवाचो मोग काळजीदारपणान दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां आपोवणें आसा. जेजू आपले सोडवणेच्या मुण्यारपणांत आमकां सगल्यांक बागाक घेता हें सोत आमकां उक्तें जाता. मिस्योनार जावप, स्वर्गा राज्याची बरी खबर संवसारांत परगट करचें काम बावतिजमा वरवीं आमकां सगल्यांक दिल्लें आसा. तें काम फकत पाद्री माद्री धार्मिकांचें वो कातेकिस्तांचेंच न्हय. जेजूक गोवाय दिवचें आपोवणें तुका म्हाका सगल्यांक आमकां आसा. सोम्यान आमकां वेंचून काडून आपल्या नांवान वावरूंक आमकां पाठयल्यांत. आनी उतरां कोरन्यांनी तशेंच जिविताचे बरे देखींतल्यान जेजूक परगटूंक प्रयत्न आमी करूंक फावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.